सोंपलेल्या आंतोनियो मिलाग्रेस डिसोजा आयज 3 वर्सां भरतात. तो ताका जेजूच्या जिवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे पासून ह्या दिसान मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मुगाल भाव भयणो, आयज भाग्यवंत बार्नबास दोन दुताची परब समोर रमतना तो मागण्यांक देवाक सदांच एकवटलो आनी आपले सेवेंतल्यान देवाचें उतर परगटूंक आनी दुसऱ्यांची उदारपणान सेवा करूंक भारी वावरलो. ताचे भाशेन आमी दोन परगटणेच्या वावरांत मिसळ जावंक आनी जिवितांतल्यान जेजूक परगटूंक ह्या मिसान मागूया. काल्तिकायेन तुक धरून बरोबर म्हणुया. हांव पत्की सोदपदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत भगवंत सदांच वार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्तेच्या जिविताक पळोवं. आमीन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भावार्थान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भाग्यवंत बार्नबासाक तुवें ओन भावार्थ्यांक तुज्या शुभ वर्तमानाचे दूत करूंक धाडलोय. उतरान आनी देखीन जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकांय तुज्या उर्बेन भर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता राजभर चलयता सस्नच्या सस्नंक. आमीन. दोमदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. आंत्योकेन जायतीं जाणां भावात दवरून सोम्याशी परतली. ही खबर जेरुजाल्याच्या पवित्र सोबेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नबासाक आंत्योकेक धाडलो. थंय पावतोच
देवाचें देणें ताणें पळयलें आनी तो खुशाल जालो आनी सोम्याक विस्वाशी रावून ताणें तांकां हुर्बा दिली, कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी बाबातान भरलोलो मनीस आसलो. आनी सोम्याचो पाटलाव कोत्तोल्यांची संख्या जायती चोडली. उपरांत बार्नाबास पावलूक सोडूंक तारुसुसाक गेलो आनी तो मेल्ल्या उपरांत ताणें ताका आंत्योकेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सोबेंत ते जियेले आनी पुस्कोल लोकांक ताणें शिकोवन दिली. आंत्योकेन शिसांक पयले पावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. आंत्योकेचे पवित्र सोबेंत प्रवादी आनी शास्त्री आसले ते हे: बार्नाबास, कालो म्हणलोलो शिमाव, सिरेनाचो लुझियूस, हेरोद उब्राजाच्या भुरग्यापणाचो इश्ट मानायन आनी सावलू. एका दिसा ते सोर्बेस्पराक भोजताले आनी उपास कोत्ताले. तेन्ना पवित्र आत्म्यान तांकां म्हणलें, हांव दिवंक सोदतां त्या केरीत कामा खातीर बार्नाबासाक आनी सावलूक कुशीन दवरात. तेन्ना उपास आनी मागणी करून तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. देवाचें उतर हें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सगळीं म्हणया, राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सोर्बेस्पराक रोचून गांव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यांन जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब: राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाचे कुलीताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनान दवरून सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब: राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांचे पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गोणगोणान सोर्बेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गावन आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किनोऱ्यो हातान दवरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सोर्बेस्पराक गितां गावन तुतोऱ्यो शिंगां वाजोवन सोर्बेस्परा रायाची टणटणीत वाखाणणी कोर. जबाब: राष्ट्रा मुखार सोर्बेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सगळ्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. सोर्बेस्पर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक मुळे
वचून सर्गींचे राज लागीं पावलां अशें परगट करात. वायटाकारांक बरीं करात, मेल्ल्यांक जिवन करात, कोटकारांक नितळ करात, देंवचार काडात. तुमी फुकट घेतलां, फुंक्या दियात. तुमचे कडेन भांगार, रुपे, थांबे लेगून पोतयेंत आसचे न्हय. न्हय म्हूण वाटेक बुत्ती वो 2 आंगावली वो बाणो वो दांडो, कित्याक वावराड्याक आपलें जेवण खाण फावो. खंयच्या एका नोकरांत वो गांवांत भितर सरतोच तातूंत कोण मानसुगेचो मनीस आसा तो विचारात आनी थंयचे भायर सरसोर तांगेर रावात. ताच्या घरांत भितर सरतना ह्या घराक शांती अशें म्हणून ताका नमान करात. आनी त्या घराक खरेंच फावो जाल्यार तुमची शांती तांचेर येतली. फावो न्हय जाल्यार तुमची शांती तुमकां परत येतली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वगणी तुका क्रिस्ता. म्हज्यो मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या वाचपांत आमी आयकलां तांकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. बागेवन पावलो म्हणटा, इट्स नो लॉंगर आय दॅट लिव्स बट क्रायस्ट लिव्स इन मी. जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे सवें जियेता अशें बागेवन पावलो म्हणटा जाल्यार हें सत. कित्याक जेजू क्रिस्त आमचे जण एकल्या सवें बिराट करून आसा, आमचे सवें जियेता. त्रिएक देव बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो पवित्र स्नाना दिसाचे घडयेर आमच्या जिवितांत भितर सरला आनी तिरावणे संस्कारांत भोवतेन तो आमकां मेळ्ळा. तो त्रिएक देव आमचे सवें आसा आनी जियेता देखून बागेवन पावलो म्हणटालो. तर आमी जियेता जाल्यार क्रिस्ती जिवीत म्हणजे क्रिस्ताची तत्वां, क्रिस्ताचें चिन्ह, क्रिस्ताची मुल्यां आनी जेजू क्रिस्ताचें जिवीत आमी आपणावंक जाय. ताची चिन्नां मनान घडोवन, ताची उतरां तोंडान उलोवन, ताचें जिवीत आमी आमच्या बेसांतल्यान जिवन दुसऱ्यांक आमचें सवें जेजू क्रिस्त दिश्टी पडूंक जाय. हें आमचें सवें दिसता तेन्ना ताची येवजण आमचें सवें पूर्ण जाली. हेंच आमचें सवें जावंक तो मागता आनी आमकां आदार दिता. उतरांतल्यान आमच्या मनान काळजांत आयला आनी आमी वचकोत म्हणटकूच वाटसुऱ्यांचो सांगाती जाता आनी हो चालतो उंडो आनी सोरो आपल्या मासा रोगतान बदलून आमकां वाटसुऱ्यांक सांगात आनी बोड दिता. हें जेजूचें बोड आनी सांगात घेवन जेजूची चिन्नां चिंतूंक, जेजूची उतरां उलोवंक आनी जेजूचें जिवीत जिवंक तो आमचें सवें दिसूंक आनी आमचे वरवीं दुसऱ्यांक मेळूंक हें आमी सान मागुया. बेटोने वेळार गायन गावया C32 सर्वेस्परा देवा पेज 42. C32 पेज 42.
Solves poraveva svigarku e vedi io sono un viaggio liberto kamanga toshigo e vedi kau sukdu kamche म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचे मिसा बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सवेस्पर मानून घेवं. बापा, आमी तुका भेटयता त्या देण्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. परदेशी लोकांक खऱ्या भावार्थाचो उजवाड दिवंक भगवंत बार्नबासाच्या काळजांत तुवें पेटयलोलो तुज्या मोगाचो उजो हे भेटोवनी वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटय आनी लागशिल्ल्या तशेंच पयशिल्ल्या लोकांक क्रिस्ती भावार्थ पावोवंक उर्बे बरीत धरून परगोटणार आमचेय मोदें उपजय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूं पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर काडी आनी सर ताई, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो इंटू कोदींच सांडिनाय, पूण भाग्योन धरून दुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र तर सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हण मी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कुशेन कोश्ट मरण संसूंक वेचे आनी ताणें उंटो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हे म्हज्या उगडसाक करात Mawartaca good purgo to ya. Gesù melo, Gesù civanzalo, Gesù novianetalo. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडबुणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां तुजे स्थगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळयोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पोती झुजे भाग्योन धरून दोता आनी सर काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सस्त्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाच्या सस्नान आमेन आमच्या सद्गुणाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी सगळींच्या सुखाक आमच्या सद्गुणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवंशानो त्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकां ते सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता
आमच्या पातकांची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकपटन सांबाळ जो जियेतान राजभर चलयता सस्त्याच्या सस्नंक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. बार्नबासाक दर परवडणेचो वावरांत वेचून काडलेलो आमकांय तोच जेजू वेचून काडटा आनी आपली परगोटणी करूंक समाजान धाडटा. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन गावया D47 जोय प्रिती मोग वस्ता पेज 75. D47 पेज 75. Jesus, I'm
सोई प्रीति मोह तुई देवाची आसा सोई प्रीति मोह तुई देवाची आसा सोई प्रीति मोह तुई देवाची आसा जीव्या देवाची बिरा ताचो मोग आमच्या कासा दुर्गोऱ्या मोनान करची प्रीती एकामेकाची जीव्या देवाची बिरा ताचो मोग आमच्या कासा दुर्गोऱ्या मोनान करची प्रीती एकामेकाची प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा भाग्यवंत बार्नाबास तुझ्या दोन दुताच्या पोरबेदिसाक ह्या पवित्र जेवणान सासनीक जिविताची खात्री तुवें आमकां दिल्या, जे आमी आतां गुणांनी समोर उमताव. तें दैवीक जिवीत आमचे पण सोमतोच सर्गी मोहिमेंत भोगूंक पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुरपोदवेदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचन्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटा गायन गावया F23 वचूया पेज 96. F23 पेज 96.
我主呀，瑞萨上帝，我主呀，我主呀，我主呀，瑞萨上帝，我主呀，我主呀，瑞萨上帝，我主呀，拜托多呀，我主呀。Jesus, Josh, Borneo,